आणि ती स्टॅम्पिडाच्या रिपोर्टा वेल्यान करता. स्टॅम्पिडाचो रिपोर्ट सगळ्याकच जबाबदार धरता, बरोबर. मग आता हांवें पयर कला अकादमीच्या बाबतींत देविदास आमोणकर हांचे हेड ऑन केलें. तांकां हांवें फर्स्ट प्रश्न विचारलो की तुमगे जर रिपोर्ट वाचलो जाल्यार हांव तुमकां असो प्रश्न विचारता की कला अकादमी तर सारकें कितें आसा काय म्हणून, बरोबर. सारकें कांयच ना म्हणटा रिपोर्ट. तशें हांव आतां स्टॅम्पिडाच्या बाबतींत म्हणटा, कोण जबाबदार ना हातूंत भितर. ह्या जात्रेक जे लोक लागता पळय न्हू ते टेम्पल धरून गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन सगळ्याकूच हितून जबाबदार धरला. आनी प्रॉब्लेम असो जाता जेन्ना सगळ्याकूच जबाबदार धरता तेन्ना एक्शन घेवपाकूच प्रॉब्लेम जाता. कितल्या जाणांचेर म्हणून एक्शन घेतलो असो प्रॉब्लेम आहा. म्हणजे टेम्पल कमिटी खुबश्यो गजाली आयकना म्हणून ते रिस्पॉन्सिबल आहा. पंचायतीन NOC दितना त्यो लायट स्टॉल्सां खातीर थंय सारकी नजर दवरुना, त्यो कश्यो दिल्या. पोलिसांचें कॉर्डिनेशन नासलें. क्रावडेड प्लेसींचेर कशें मॅनेज करपाक जाय आसलें तें कॉर्डिनेशन तेंचें फेल केलां. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जें आहा थंय आनी ते रिपोर्टान म्हणटा की मिटिंगूच जावनासली तेंची हे सगळे जात्रा मॅनेज करपाची. एके वटेन सरकार स्टेट फेस्टिवल करपाक सोदतालो तें जालें ना. टेम्पल कमिटीन तेका ते अलाव केलें ना. पण तेंचे ह्या इतले मोठे जात्रेचे जे लॉ एंड ऑर्डर थंयची बंदोबस्त जो पळोवपाक जाय आसलो ते पळोवपा खातीर मिटिंगूच जाली ना. आनी मागीर धोंड जे मोठ्या प्रमाणार थंय ते भक्त येता तेंचे कडल्यान सगळेच हिंकां तेंच्यांनी जबाबदार धरला. आनी काल मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट आउट केलो आनी तेन्ना सांगलें की 8 जाणांक शोकॉज नोटिसी इश्यू केल्या की तुमकां तुमचेर एक्शन कित्याक घेवची. तितून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट येयलो तेन्नाचो, म्हणजे कलेक्टर SP नॉर्थ येयलो, डेप्युटी कलेक्टर बिचोले, SDPO DYSP बिचोले जे ट्रान्सफर जाले आतां जुबा दळवी, मागीर मामलेदार बिचोले, PI बिचोले आनी मोपा PI ऑन थंय जबाबदारी आसली तेजेर पंचायत सेक्रेटरी शिरगांव हेंचेर 8 जाणांचेर शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या तेंकां की तेंचेर एक्शन कित्याक घेवची न्हू म्हणून. सो हे सगळो जो इन्सिडंटूय रिपोर्टान जो सांगला पण कसो जालो तो तळये कडल्यान जंय होमखणांतल्यान वयता थंय तो स्लोप 2 रस्ते आशिल्ले तेका थंय आनी बारीक जागो थंय वयल्यान स्टॉल्स घातले उपरांत तो आनी बारीक जालो. मागीर थंयच्यान ग्रुप्स तेंचे येवपाक अलाव केले तेंच्यांनी धोंडाचे जे हरशीं थंयच कंट्रोल करपाक जाय आसले. ग्रुप्स केले आनी फुडें होमखणा कडेन पावता म्हटल्यार तेंच्यान 2 लायनी तयार जाल्यो. फुडें जो फ्लो आसलो तो कमी जालो, 2च लायनीचो जालो कित्याक ते सिस्टमॅटीक ते होमखणांतल्यान वचपाक जाय. फाटल्यान ग्रुप्स जावन ते वाडपाक लागलो. तेजे फुडें पयलीं म्हणटा एक बायल धोंड आहा ती पडली. तेजे उपरांत तेजे वयल्यान ते एकार एक पडत गेले आनी फाटल्यान थोड्या धोंडांनी वस्तेपणाक गेले. तेंच्यांनी कंट्रोल केलो ना, संयम दाखोवना म्हणून ते धुकळपाक बी लागले, फुडें वचपाक गेले. हे हितूंतल्यान ती चेंगरी जाली अशें रिपोर्टाचें म्हणणें आहा. हो फक्त थंय जो स्टॅम्पेड जाली त्या खातीर जें सगळें जालें हो त्या जाग्यावयलो इन्सिडंट. बट त्यो गजाली घडपाक खूब गजाली कारणीभूत आहा. त्यो डिटेल रिपोर्टान दिल्या. पयलीं पासून अरेंजमेंटान खंय खंय फॉल्स आसले हे सगळे तितून दिले. आनी आतां मुख्यमंत्र्यानूय म्हटलां की पुलीस लेवलाचेरूय इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी प्लस हे जे कमिटीन रिपोर्ट केला जेंचेर जबाबदारी दवरल्या तांकां शोकॉज नोटीस बी दिवन तेंचेर एक्शन जातलें म्हणून. फुडें पळोवपाक जाय की जेन्ना खूब लोक इनवॉल्व आसता आनी खूब लोकांचेर आरोप आसता तेन्ना एक्शनीचो हे मातसो हांवें अशें पळयलां एक्शनीचो हे मातसो बदल कमी जाता, डायल्यूट जाता. पण हांगा लोकांचो जीव गेला, गोंयकारांचो जीव गेला.